Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गण जेसु अर्गान जेसु, भोगलाप जेसु भोगलाप जेसु, वंदन जेसु आराधन जेसु आराधन जेसु. हालेलुया. Hallelujah. फेब्रुवारीन बरयले पत्र अवस्वर 4 वर्ड 16 सगळे म्हज्या उपरांत म्हणा तर गरजे आकांताच्या वेळार तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान आमी धैर्यान देवाच्या कृपेश येसना लागीं सरया. कृपे सिंहासन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 ास
तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान आमी धैर्यान देवाच्या कृपे शियसना लागीं देवाच्या कृपे शियसना लागीं देवाच्या कृपेचे आसना लागीं आमी सरया आमी सरया परत एक फावटी तर गरजे आकांताच्या वेळार तर गरजे आकांताच्या वेळार आमच्या कष्ट वेळार आमच्या कष्टा वेळार अनवर आयिल्ल्या वेळार आमकां अनवर आयिल्ल्या वेळार निरासपण आयिल्ल्या वेळार आमकां निरासपण आयिल्ल्या वेळार आमकां दया आमकां दया आनी आधार आनी आदार मेळचे खातीर मेळचे खातीर आमी आमी धैर्यान धैर्यान देवाच्या कृपे शियसना लागीं कृपेचे आसना आमी लागीं सरया लागीं सरया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. भावा भयणीनो आमी आतां ह्या देवाच्या कृपे शियसना लागीं येता देवाची दया आनी आधार मेळचे खातीर हर एकली आमी आमची गरज आकांत घेवन आयिल्ले आमचे कश्ट घेवन आयिल्ले आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्याक आमी घेवन गायले आमचे सगळे वोचे घेवन आयिल्ले देवाचे उतार म्हणटा आमकां देवाचो आधार दया मेळचे खातीर देवाच्या कृपे शियसना लागीं सरया म्हणून जेजू आतां आमचे समकार येता ताका आमी आराधन करुया ताका आमी स्वागत करुया गायन करुया तुझे मुखामोळा पळोवंक आशेता तुझ्या हजार फोणांची येवंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळा पळोवंक आशेता तुझ्या हजार फोणांची येवंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ही सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमान तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता खजामोर आमची तुका भेटयता सर्व आमची सोम्या समर्पिता खजामोर आमची तुका भेटयता सर्व आमची सोम्या समर्पिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवण दारा सर पडून तुका आमी
नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आम्ही नमस्कार करता काळजा मोरा आमची तुका भेटयता सर्व समचे सौम्या समर्पिता काळजा मोरा आमची तुका भेटयता सर्व समचे सौम्या समर्पिता काळजा मोरा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या उपरांत म्हणा सोम्या सोम्या तूं म्हजो भरवसो तूं म्हजो भरवसो म्हजे तरणाटे प्रायत हांव न्हू म्हज्या तरणाटे प्रायत म्हजो विश्वास म्हजो विश्वास तुजेरस तुजेरस जेजू कसो पळोवन म्हणत सोम्या सोम्या तूं म्हजो भरवसो तूं म्हजो भरवसो म्हजे तरणाटे प्रायत हांव न्हू म्हजे तरणाटे प्रायत हांव न्हू तुजेरस म्हजो विश्वास तुजेरस म्हजो विश्वास तुजेरस म्हजो विश्वास तुजेरस म्हजो विश्वास सलमान थाव न्हू जल्मात हांव न्हू हांव तुजेर पातयेवन आयलां हांव तुजे पातयेवन आयलां आवयच्या गर्भात हांव न्हू आवयच्या गर्भात हांव न्हू तूं म्हजो रक्षणार तूं म्हजो रचणार तूं म्हजो राखणार तूं म्हजो राखणार हांव तुजी स्तुती करता हांव तुजी स्तुती करता सदांकाळ सदांकाळ हांव तुजी स्तुती करता हांव तुजी स्तुती करता सदांकाळ सदांकाळ हांव तुजेर हांव तुजेर निरंतरी निरंतरी विश्वास दवरतलो विश्वास दवरतलो जेजू जेजू हांव तुजेर हांव तुजेर निरंतरी निरंतरी विश्वास दवरतलो विश्वास दवरतलो तुजी चड आनी चड तुजे चड आनी स्तुती चड करतलो स्तुती करतलो सर्वेस्पराच्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांक मंदिरांत हांव येतलो हांव येतलो तुझे नीतिवंतपण तुजे नीतिवंतपण तुझे एकल्याचे मात्र तुजे एकल्याचे मात्र परगडतलो परगडतलो सर्वेस्पराच्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत मंदिरांत हांव येतलो हांव येतलो तुझे नीतिवंतपण तुजे नीतिवंतपण तुझे एकल्याचे मात्र तुजे एकल्याचे हांव मात्र परगडतलो हांव परगडतलो हालेलुया 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 आराधन जेसू आराधन जेसू आराधन तुका जेसू आराधन तुका जेसू कीर्तन 62 वर्ड 5 म्हज्या उपरांत म्हणा देवताई मात्र देवातय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो भरवसो तो एकलोच म्हजो भरवसो देवताई मात्र देवातय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा म्हज्या जेसू म्हज्या जेसू तुझ्या थंय मात्र तुजे थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक म्हज्या आत्म्याक म्हज्या मदेक म्हज्या मोदीक म्हज्या कुडीक म्हज्या कुडीक शांती मेळटा शांती मेळटा तूं एकलोच एकलोच म्हजो भरवसो म्हजो भरवसो तूं एकलोच एकलोच म्हजो भरवसो म्हजो भरवसो तूंच म्हजें खडाप म्हजें खडाप म्हजें तारण म्हजें तारण म्हजें कोठें म्हजें कोठें देखून देखून हांव केदींच हांव केदींच हालचो ना हालचो ना हांव केदींच हांव केदींच हालचो ना हालचो ना हालेलुया 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 आराधन जेजू आराधन जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू भोगलाप तुका जेजू तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू वंदन तुका जेजू वंदन तुका जेजू हालेलुया 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 म्हज्या अस्ककायेन बळवून तूं जाताय म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय ही सोम्या तूं म्हाका म्हज्या अस्ककायेन बळवून तूं जाताय
म्हज्या एकसुरपणान सांगातून दिताय म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका भजयताय ये सोम्या ये तूं म्हाका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका भिंडीर पडून आमी प्रणाम करता सगळे आराधन तुका सोम्या आराधन तुका भिंबेर पडून आमी प्रणाम सगळे परत पटे आराधन तुका सोम्या आराधन तुका भिंबेर पडून आमी प्रणाम करता सगळे आराधन तुका सोम्या आराधन तुका भिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमची सौम्या समर्पिका कळसा मना आमची समर्पिता सर्व आमची सौम्या समर्पिता हालेलुया 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 आराधन जेसू आराधन जेसू आराधन जेसू आराधन जेसू उपलाभ जेसू उपलाभ जेसू महिमा जेसू महिमा जेसू स्तुति जेसू स्तुति जेसू हालेलुया 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 फिलिपिकरांक बरयलें पत्र अवस्वर 4 वळ 6 सगळे म्हणत कसलोसू कसलोसू कंतुस्को धरी नाकात कंतुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज हर एक तुमची गरज मागण्यान आणि उपकारी मनान आणि उपकारी मनान देवाक कळीत करा देवाक कळीत करा तवळ आमच्या जाणवयेक आमच्या जाणवयेक आटापूंक नजो जाल्ले ते देणे आटापूंक नजो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान देवाचे समाधान तुमची काळजा आणि तुमची मना तुमची काळजा आणि तुमची मना क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ख्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शबीत राखतले शबीत राखतले कसलोस कंतुस्को धरी नाकात कंतुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज हर एक तुमची गरज मागण्यान मागण्यान आणि उपकारी मनान आणि उपकारी मनान मागण्यान आणि उपकारी मनान मागण्यान आणि उपकारी मनान देवाक कळीत करा तवळ आमचे जाणवयेक आटापूंक नजो जाल्ले आमच्या जाणवयेक आटापूंक नजो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान तुमची काळजा आणि तुमची मना ख्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शबीत राखतले हालेलुया हालेलुया देवाचे उतार आमकां सांगता तुमच्यो खंतूस कदर नाकात बागार सगळे तुमची मागणी आणि उपकारी मनान ते देवाक कळीत करा आमी सबार सांगता देवा लागी मागता पण मागणं करता असताना उपकारी मनान आमचे मागणे देवाक कळीत करूंक जाय म्हणून देवाचे उतार आमकां आपोवणी दिता तेन्ना आमकां जाणवये आमच्या जाणवयाक आटापूंक नजो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान देवाचो एकवट आमकां फावो जाताले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाक आमी अर्घ दिवया सबार उपकारा देवान आमकां केल्यात सगळे उपकाराक आमी अर्घ दिवया तुमचे जबाब अर्घ आनी होगलाप तुका समियान जेजू 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 अर्घ आनी होगलाप तुका समियान जेजू
आमचो तो आमच्यामध्ये असाय देखून अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची तू आमचो देव आणि सोमी जावन असाय देखून अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची तू आमचो एकलोसो सोडवंदर जावन असाय देखून अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची आमचो तो वर्त मोग करताय देखून अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची आमका क्रिस्ती कुटुंबान तुवें जम दिलाय देखून अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची बरी मोगाळ आवय बापाय भाव भयणी तुवें आमकां फाल्यां दिल्यान देखून अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची आमकां आमचो मोग करचे इश्ट मंत्र आमकां दिल्या देखून अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची बरी शेजारी आमकां फाव केल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची आमकां आत्मीक मार्गदर्शन दिवचे याजक धार्मीक भाव भयणी फाव केल्ल्याक अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची बरें खाण जेवण तूं आमकां दिताय देखून अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची आमकां सगळ्या रावंक बरें घर तुवें फाव केलाय देखून अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची आमकां सगळ्यांक जोगती कामां तूं ओदकसून दिलाय देखून अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची बऱ्या भलायकेन आमकां तुवें सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची आमकां आनी सबारंक तुवें तुज्या आशिर्वाद आनी मोगान भरल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची तुज्या जाणवायन आमकां भरल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची विघ्न अनवरांतले येदोळ मनसा तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची आमी सबार पातकां केल्यार सगळीं आमच्या पातकां तुवें बक्षिल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची आमच्या ल्हान ल्हान मागण्यांक तुवें व्हड आशा तुवें केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची आयच्या दिसा तूं आमकां भरवसो दिताय देखून अर्गाने होगलाप तुका आमचे सोम्याची सगळें निरासपण काडून आमच्या जिविताक भरवसो तूं फावो करताय देखून अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गाने होगलाप तुका अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची सोम्या जेजू अर्गाने होगलाप तुका अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गाने होगलाप तुका सोम्याची सगळे आमी उबी रावया आनी देवाक अर्घ जावन ताळयो पेटोवन आमी अर्घ दिवया सर्वेस्वराक जयकार करया ताच्या नावा महिमा दिव्या सर्वेस्वराक जयकार करया ताच्या नावा महिमा दिव्या पृथ्वी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्यान आमी गावया पृथ्वी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्यान आमी गावया सर्वेस्पराक जयकार करया ताच्या नावा महिमा दिव्या सर्वेस्पराक महिमा करया ताच्या नावा महिमा दिव्या पृथ्वी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्यान आमी गावया पृथ्वी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्यान आमी गावया कृत्य ताची पळय गावया ताच्या मना कृत्य ताची पळय गावया ताच्या मना दुस्माताचे मुखार सरपडता वैव्रतसो पळोवन वंदिता दुस्माताचे मुखार सरपडता वैभवतासो पळोवन वंदिता alleluia 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 ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकण्या ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकण्या
पाकाट्याचे सावळे दिता सर्वांक तो विशे ताच्या पाकाट्याचे सावळे दिता सर्वांक तो विशे उलो मारिया ताका सदास आता आनी चिनी सरास उलो मारिया ताका सदास आता आनी सरास कृत्यताची पळे काव्यताच्या मना कृत्यताची पळे काव्यताच्या मना दुस्मांताचे मुखार सरपडता वैभवता सो पळून वंदिता दुस्मांताचे मुखार सरपडता वैभवता सो पळून वंदिता हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया ताड्यो पेटून आमी गावया माताची वाकण्या ताड्यो पेटून आमी गावया माताची वाकण्या ताच्या नावान हात उबार्या जीनभर ताका वाकण्या ताच्या नावान हात उबार्या जीनभर ताका वाकण्या कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादीक मोगता सोदी हाड्या कीर्तनांनी स्तुती करया कृत्यताची पळे गावया ताच्या मना कृत्यताची पळे गावया ताच्या मना दुस्मांताचे मुखार सरपडता वैभवता सो पळून वंदिता दुस्मांताची मुखार सरपडता वैभवता सो पळून वंदिता हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया ताड्यो पेटून आमी गावया माताची वाकण्या ताड्यो पेटून आमी गावया माताची वाकण्या ताड्यो पेटून ताड्यो पेटून आमी गावया माताची वाकण्या हालेलुया हालेलुया स्तुती करूया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळे म्हणांत तर गरजे आकांताच्या वेळार तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया मेळच्याक आमकां दया मेळच्या धैर्यान धैर्यान ताच्या देवाच्या कृपेशी आसना लागीं त्याच्या देवाच्या कृपेशी देवाच्या कृपेशी आसना लागीं देवाच्या कृपेशी असना लागी आमी सरया. आमी सरया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमकां जिविताक देवाची दया मेळोंक जाय. आमकां जिविताक देवाची कृपा मेळोंक जाय. आमी कितें करूंक जाय? आमी देवा सेशनेवंक जाय. देवाचो आदार आमी मागूंक जाय. देवाची कृपा आमी मागूंक जाय. आमी मागणें करूंक जाय. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 धैर्यान आमी मागणें करूंक जाय. भावार्थान आमी मागणें करूंक जाय. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. रोमाकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 5 वळ 5 म्हज्या उपरांत म्हणा बरवसो आमकां निराशी करिना. बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक कित्याक देवान आपले देणे म्हण आपले देणे आमकां दिल्ल्या आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर पवित्र आत्म्या मुखांतर आपलो मोग आपलो मोग आमच्या काळजांनी आमच्या काळजांनी दराळ मापान वतला. दराळ मापान वतला. बरवसो आमकां निराशी करिना. निराशी करिना. देवाचो देवाचो बरवसो आमकां निराशी करिना. निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हण आपले देणे आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ मापान वतला. हालेलुया. 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 बसात. भाव भयणीनो थोड्या तेंपा आदीं एका रेते सेंटरांत हांव रेते दिवन आसतना रेतेच्या सुरवात दिसच एक आवय बापाय एका भुरग्याक घेवन म्हाज्या सशन आयली धुवेक घेवन काम करचें तरणाटे चेडूं आनी ह्या आवय बापाय म्हजे कडेन म्हणाली फादर आमचे एका तरणाट्या कडेन मोगान पडून आसलें पूण खंयच्या कारणाक लागून ताणें म्हज्या धुवेक सोडलें आनी तो आनी एका चेडवा लागीं मोगार पडलो आनी म्हजें धूव निराश जावन ताणें सुयसायड करूंक प्रयत्न केलें आनी आमकां कितें करूंक जाय म्हूण करचें म्हूण कळ्ळें ना आनी त्या वेळार आमी सगळीं आवय बापाय धूव करून आमी ह्या रेतेरेक आयल्या. हांवें चेडवाचें तोंड पळयलें भोव कंतीन आसलें तें निराश जावन आसलें. हांवें देवाचें उतर काडलें आनी हें एक उतर तांकां त्या चेडवा लागीं सांगलें बरवसो आमकां निराश करिना. कित्याक देवान आपले देणे म्हण आमकां दिल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ मापान वतला. हांवें चेडवा लागीं सांगलें हे एक देवाचें उतर रिपीट करन सराव ह्या रेतेच्या दिसांनी सक्रामेंता मुखार दिमे पडून मागणें करन जेजू लागीं सांग जेजू तुजो मोग म्हज्या काळजांनी धराळ मापान भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजें तें ये म्हजें काळीज तुज्या मोगान दैवीक मोगान भर अशें मागणें कर रिपीट कर हें वस म्हणून. आनी ह्या चेडवान तशेंच केलें. रेतेच्या निमाणे दिसा हे चेडू तरणाटे चेडू संतोसान म्हजे सशन आयलें आनी म्हणालें फादर हांव रेतेऱ्याक येवच्या पयल्या दिसा भोव कंतीन आसली 6 वर्स तेंपात हांव आमी मोग केल्लो पूण ताणें सांगता आसतना म्हाका संवसारांत सगळें हांवें होकडायले वरें म्हाका भोगलें. येदोळ म्हण आसा हांवें ह्या चल्या तें हांवें पातयेण दवरली. म्हाका बरें काम आसा म्हज्या वावराचेर म्हाका पातयेण आसली आनी सगळो वेळ म्हज्या वावरान आनी म्हज्या बॉयफ्रेंडा संगे हांव करसून आसली. कुटुंबांत वेळ करचो म्हाका वेळ नासलो. आवय बापाय लागीं मोगान उलोवंक म्हाका वेळ नासलो.
म्हजें काम आनी म्हज्या मोगाचो हो बॉयफ्रेंड इतलेंच. पूण ह्या रेत्रेच्या वेळार म्हाका कळीत जालें देवान सगळें बरेंच म्हज्या खातीर करचें. हांव मागणें करनासतना ते पवित्र आत्म्याक हांव आपोवन आसतना म्हजें काळीज पवित्र आत्म्याक भर म्हूण मागता आसतना म्हज्या काळजांत दैवीक अनुभव म्हाका जालो. देवाचो मोग सक्रामेंतांत हांव म्हज्या जिविताक वळोवन येवचे अनुभव म्हाका जालो. आनी हो अनुभव घेता आसतना येदोळ म्हणसर हांवें म्हज्या देवार रागार जाल्ली तो राग देवान काडलो अनुभव म्हाका जालो. म्हजें तें निरासपण आसलें तें निरासपण देवान काडचें अनुभव म्हाका जालो. म्हाका मागणें केल्ल्या वेळार म्हाका एक कळीत जालें. देवान म्हाका संगत्यो कळीत करून दिल्यो. देवान म्हाका कळीत केलें. हांवें येदोळ म्हणसर दुश्ट संगतेक हांवें प्रामुख्यता दिल्ली. दुश्ट संगतेक म्हज्या वावराक ह्या मनशाक हांवें पयलो जागो दिल्लो. पूण देवान म्हाका कळीत केलें हांवें पयलें म्हज्या कुटुंबांत आवय बापायक मान दिवंक जाय. कुटुंबांत आवय बापाय संग वेळ करसूंक जाय. देवान म्हाका कळीत केलें हांव वावर करता वय वावर केल्या उपरांत म्हजो वेळ हांवें कुटुंबा संग करसूंक जाय. कुटुंबाच्या मागण्या वेळार म्हाका सरकारीतन हांवें करसूंक जाय. सगळें देवान म्हाका कळीत केलें. आनी म्हज्या जिवितांत आसलें सगळें निरासपण काडून देवान म्हाका बरवशान भरला. खंतीन हांव रेतराक आयलीं हांव संतोशान बरवसान हांव फाटीं घरा वेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. भावा भयणीनो ह्या चेडवान कोणाचेर भरवसो दवरलो? भरवसो दवरला ताच्या वावराचेर. भरवसो दवरला त्या मोगकरच्या त्या चलयाचेर. पूण तें ताका निरासपण जावन बदललें. पूण जेन्ना ह्या चलयेन मागणें केलें देवाचो बरवसो तिचे थंय आयलो तिचें जिवीत सगळें बदललें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 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 कोरिंथकारांक बरयल्लें पयतलें पत्र अवस्वर 13 वळ 13. सा पावलो ह्या पत्रांत म्हणटा आमच्या जिवितांत आसात भावार्थ बरवसो मोग. ह्यो तिनी संगती भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत भोव वर्त्यो दैवीक संगती जावन आसात. खंयचे पुरा? भावार्थ बरवसो मोग. हे पुरा आमचे थंय आसूंक जाय आसलें दैवीक गूण जावन आसात. हे दैवीक गूण कित्याक म्हळ्यार ते देवा थावन येतात आनी आमकां देवा सरशी आपोवन व्हरतात. भावार्थ बरवसो मोग हे दैवीक संगत्यो देवा थावन आमकां मेळचें आनी आमकां देवा सरशीन आपोवन व्हरतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जर तरी एका मनशाक जिवितांत बरोवचो ना तर त्या मनशा थंय निरासपण येता, खंत येता, डिप्रेशन येता, जिवितच नाका म्हणून थोड्यांक अनुभव जाता. बरवसो एका गाडयेक पेट्रोल आसलें बरी. पेट्रोल आसा तर मात्र आमचे कार आमचे बायक वाहन चलोवंक जाता. आमचे जिवीत फुडें वचूंक जाय तर आमच्या जिवितांत बरवसो आसूंक जाय. तो बरवसो देवा थावन येवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तसलें जिवीत आमचें तें आसा तर आमच्या जिवितांत आमकां फुडें वचूंक जाता. तर बरवसो हो बरवसो आमकां खंय थावन येता? रोमाकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 15 वळ 13. रोमन चॅप्टर 15 वर्स 13. म्हज्या उपरांत म्हणा देव बरवशाचें मूळ. देव बरवशाचे मूळ. देव बरवशाचें मूळ. देव बरवशाचे मूळ. बरवसो दिता तो देव. बरवसो दिता तो देव. तुमच्या भावार्थांत आमच्या भावार्थांत तुमकां आनंदान तुमकां आनंदान आनी शांतीन भरूं आनी शांतीन भरूं अशें पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र आत्म्याच्या तुमचो बळान बरवसो तुमचो बरवसो अधिक आनी अधिक वाडत वचो. अधिक आनी अधिक वाडत वचो. देव बरवशाचें मूळ. देव बरवशाचें मूळ. बरवसो दिता तो देव. बरवसो दितालो देव तुमच्या भावार्थांत तुमच्या भावार्थांत तुमकां आनंदाने आनी शांतीन भरूं तुमकां आनंदान आनी शांतीन आनी अशें आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमचो बरवसो तुमचो बरवसो अधिक अधिक वाडत वचो. अधिक अधिक वाडत वचो. हालेलुया हालेलुया. 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 आमकां आमच्या बरवशाचें मूळ कोण?
कोणा तावन आमकां भरवसो येता? देवा तावन. देव भरवशाचे मळ म्हणजे आमकां भरवसो देवा तावन येवसो जावन आसा. भरवसो आमकां आवय बापायन दिवंक जायना, आमच्या फ्रेंड्सांनी आमकां भरवसो दिवंक जायना, हातांत दुडू आसा तर भरवसो येना. दैवीक भरवसो येवसो देवा तावन मात्र, आनी देवान तो भरवसो दिल्ल्या शिवाय आमकां तो भरवसो मेळचो ना. देखून हो भरवसो आमचे थंय येवंक जाय तर आमी देवाक लागीं लागीं येवंक जाय, मागणें करूंक जाय. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमी मागणें करचें म्हळ्यार आमी देवा थंय एकवटचें, देवा थंय एक जावचें. सो जितले चड आमी मागणें करता तितले चड आमी जेजूक लागीं लागीं जाता, आनी तेन्ना जेजू थावन आमच्या जिविताक जेजू ते आमचें निरासपण काडून उडयता आनी आमचें जिवीत भरवशान भरता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमी करचे मागणे भाव भयणीनो आमकां बरोवस हाडचे तसले जावंक जाय. दिसपडटा आमी वावर करता, तुमची भुरगीं शिकतात, वावर करतात, आमचे दुसरे साबार प्लॅन आमच्या जिवितांत आसात, हे सगळे सुफोट जावंक जाय तर आमी आमच्या जिवितांत फुडें वचोंक जाय तर आमकां बरवसो मेळोंक जाय, आनी तें बरवसो आमकां मागण्यान येवंक जाय, देवातान येवंक जाय. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3:17 म्हज्या उपरांत म्हणा, तुमच्या जिणेची बुनियाद तुमच्या जिणेची बुनियाद, तुमच्या जिणेची बुनियाद आनी पाळां, तुमच्या जिणेची बुनियाद आनी पाळां क्रिस्ताच्या मोगांत रिगोन आसो, क्रिस्ताच्या मोगांत लिपोवन आसो. मोगांत तुमच्या जिणेचे पाळां, तुमच्या जिणेची पाळां रोंबू आनी मोगाचेर जिणेची बुनियाद घट आसो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुमच्या जिणेचे पाळां जिणेची बुनियाद आनी पाळां क्रिस्ताच्या मोगांत रोमन आसो. आमी करचे मागणें आमकां दैवीक मोगान बरोवंक जाय, आनी जितलें चड आमी देवाच्या मोगान बरोवन आसा तितलें चड आमच्या जिणेंत आमकां बरवस उदोन येता, आमचें निरासपण पयस वता, आनी देव आमकां ताच्या दैवीक बरवशान भरता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8:28 म्हज्या उपरांत म्हणा, जी कोण तसो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपल्या येवजणे प्रमाणे आपयल्यांत तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्या वावरता म्हण आमी जाणाव. जी कोण तसो मोग करतात, ज्या कोणाक ताणें आपयलां, ज्या कोणाक ताणें आपल्या येवजणे प्रमाणे आपयल्यांत तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्या वावरता म्हण आमी जाणाव. हालेलुया. हालेलुया. सगळे आतां उबे रावात, जेजूक सुपळयात. जिवितांत निरासपण येवचे संदर्भ साबार आसात, आनी ह्या वेळार तुमचे सगळे वचें निरासपण जेजूक समर्पण दिवन मागणें करात. जावं पुरो हांगा तुमी साबार तुमच्या भुरग्यां पासून मागणें करनासात. शिकचीं भुरगीं कितले शिकल्यार तांकां शिकोवंक जायना, बरे मार्क्स तांकां मेळनात, साबार आवय बापाय टेन्शन घेवन आसात. जावं करून तुमचे भुरगीं वायट वाट्यान आसात. जेजूचे पातयेन दवर मागणें कर ह्या वेळार. तुजें निरासपण बरवशान जेजू बदलचो वेळ हो. जावं पुरो तुमी तरणाटे भुरगीं हांगा साबार इंटरव्यू दिवन आसात, कामाक ट्राय करनासात. जावं पुरो थोडी बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागणें करनासात. खंयची पिडा तुमचे थंय आसूं पुरो,
जेजू पळे आणि मागणे कर, समर्पण दी. हांगाच्या काजारी जोडयो तुमच्या लग्न बेसा खातीर मागणे करात या वेळार. जावं पुरो लग्नांत तुमच्या लग्न जिवितांत मोग उणो आसा म्हण तुमकां बघता. मनस साप चड आनी चड आसा, एकामेका सारखे उलोवण येना, मोगाचे उलोवणे कुटुंबांत उणें जाला. सगळी बिझी आसात पूण मोग दिवंक वेळ ना. देवाचो आदार ह्या वेळार मागात. जावं पुरो काजारी जोड्यो तुमी भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागणें करनासात, वा तुमच्या लग्न जिवितांत कितें प्लॅन आसा ते प्लॅन अचीव करून तुम्ही पळयतात, समर्पण मागणें करात ह्या वेळार. आवय बापायनो मागणें करात ह्या वेळार. जावं पुरो तुमचो वावरान तुमकां कश्ट पडटा, कितले वावर केल्यार प्रमोशन मेळना, कुटुंबांत रीण आसा, केस गेल्ली आसात, जाग्याचे प्रॉब्लेम आसा, समर्पण दिवन मागणें करात. जावं पुरो सबार तुमकां जाणांक पयशांची अडचण आसा, कठीण दुबळीकाय आसा, सभा जाण्यान तुमकां फसयला जावन असो पुरो. ज्या वेळार तुजे कुटुंबाची गरजो समर्पण दिवन मागणें कर. तुझे निराशपण जेजू भरवशान बदलता, संतोषान बदलता. सगळे तुमचे गरजेपासून या वेळार मागात. समर्पण दिवन आमी मागया, सांगत आमी गावया. तुमचे हात उक्ते दवरात. जेजू लाग सांग, जेजू तुजेर हांव पातयेता, तुजेर मात्र हांव पातयेता. म्हज्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, सलवणी आयिल्ल्या वेळार, पिडा आयिल्ल्या वेळार, जेजू तुजेर हांव पातयेता, तुजेर हांव पातयेता. गायन करूया. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळार, तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट मोगाचो, हर एकाचेर म्हाका पावसो. तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो इश्ट मोगाचो, इश्ट मोगाचो. हर एक म्हज्या घरचें, हर एकचें म्हाका पावसो. तुजेर हांव पातयेता, तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळार, तुजेर हांव पातयेता, जेजू मोगाळा. कीर्तन चॅप्टर 55 वर्स 22. म्हजो प्राण म्हणा, तुझे वजें सर्वेस्पराचेर चड, आनी तो तुका सांबाळतलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडळूंक दिवचो ना. तुझे वजें सर्वेस्पराचेर चड, आनी तो तुका सांबाळतलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडळूंक दिवचो ना. हालेलुया, हालेलुया. सोम्या जेजू तुवें म्हळें, कश्टांतल्यान, वजन वयतल्यान, खंती नासल्यान
निराश जाल्ल्यानं म्हजे सरशी येयात हांव तुका विशेव दितलो म्हजे सरशी येयात हांव तुका विशेव दितलो सोम्या जेसू म्हज्या जिविताचे कश्ट पिडा निरासपण कावजणी सलवणी सगळें घेवन तुझे सरशेन हांव आयला मोगळा जेसू म्हजे काळीज तुझ्या दैवीक मोगान भर म्हजे थंय आसलें निरासपण सलवणी कावजणी देदेसपरपण सगळें तूं काडून उडय तुझे म्हजे काळीज तुझ्या मोगान भर जेसू म्हाका संतोष दी समाधान दी आमच्या कुटुंबांत समाधान दी एकवट दी हालेलुया 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 म्हज्या जेसू हांव तुजेर पातयेता कश्टाचे मोडा आयल्या वेळार सलवणी आयल्या वेळार बेजाराय आयल्या वेळार तुजेरच हांव पातयेता हालेलुया 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 तुम्हीच गायन करात तुझे हांव पातयेता जेजू पळयवन तुझे जेसू मोगाळा तुझे हांव पातयेता जेसू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझे आया वेळा तुझे राव पातयेता जेसू मोगाळा तू म्हजो इश्ट इश्ट मोगासो हर एक गरजेंत म्हाका पावसो तू म्हजो इश्ट इश्ट मोगासो हर एक म्हज्या गरजेंत म्हाका पावसो तुझेर हांव पातयेता जेसू मोगाळा तुझेर हांव पातयेता जेसू मोगाळा कश्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार तुझेर हांव पातयेता जेसू मोगाळा म्हज्या क्रमणा देवान कित्याक आपले देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ मापान वतला कित्याक आपले देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ मापान वतला हालेलुया 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 मोगळ भावा बहिणीनो देवाचो पवित्र आत्मा ह्या जाग्यार आसा ह्या वेळार ह्या सक्रामेंतांत हांव न्हू जेसू आमच्या जिविताक ताचो पवित्र आत्मा धाडून आसा ह्या वेळार पवित्र आत्मा आमच्या थंय येता आसतना आमचे काळीज देव ताच्या मोगान भरता ह्या वेळार देखून ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया गायन करून पवित्र आत्म्या आमी आपयता आसतना आमचे सगळे गरजो जेजूक आमी समर्पण दिवया ऑनलायनार सबार जाण ह्या वेळार मागणी करन आसात तुमचे सगळे गरजो ह्या ऑनलायनार समर्पण दियात जी कोण चॅट करन आसात ऑनलायनार मोगळे जेजू तांची सगळी मागणी ह्या वेळार तुका आमी समर्पण दिता
वगळा जेसू या पवित्र आत्म्याचे गायन आम्ही करत असताना आमच्या थंय तुझे पवित्र आत्मे हजार पण देवाने येऊन दे. आम्ही सगळी पवित्र आत्म्या बघान बरो ह्या वेळार ये पवित्र आत्म्या आमच्या थंय देवाने ये. आत्म्या देवाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या आत्म्या पिढा गुण जाऊन देत सगळी प्रॉब्लेम फ्रॅक्चर असं आपण आणि गुण त्यांचे एपिलेप्सी प्रॉब्लेम असतात जेसू गुण गुडघ्याची देणे मागच्या सगळ्या सांगाल मुलीचे देणे लाभ आहे समय जेसू त्यांच्या शरीराचे प्रॉब्लेम गुण जाते आणि निराशपण एवढा खाडून जेसू टेम्पटेशन एवढा त्यांचे एडिक्शन असतात एवढा कुटुंबात असते हर एक एडिक्शन एवढा दैविक मगान तुल पेटवून उडे जेसू ते मगाचं बुजवाड ते मगाचं उभी एवढा आमच्या देवाने होती जेसू हर एक भावबहिणीला समर्पण देऊ दे. कोण रेणार असं त्यांच्या रेन दुबले काय तो पैस कस म्हणजे जो कोणाक पैसे मग मिळवून असा तर जेसू त्यांना मेळचे बरं कर ये जेसू ते पवित्र आत्म्याच्या बघान ह्या वेळा जेसू पवित्र आत्म्याची सगळ्या वेळा देवाने होती पवित्र आत्म्याची कृपा भर समजे जो सगळे पिढ असताना आपण समजे जो निराशपण सगळं पैस जो कोणी डिप्रेशन असतं आपण जेसू सुइसाइड सेंटेन्स करचा मरणाच्या गंधनसच्या अरे या वेळा आपण जेसू म्हणजे निराशपण पैस कर भरवसदी उंदी निराशा पैस कर समजे ये जेसू हर एक मनुष्य ह्या वेळार तो आपण युवांग लायनार या वेळा मागणे करच्या हर एक भाव बहिणी तरी तुझं आशीर्वाद घाल कोणी इंटेन्शन गेल्यात ह्या वेळार सगळे इंटेन्शन वेळ तुझं आशीर्वाद देऊन येऊन समजे तुझी दैविक सकत या वेळा देऊन येऊन दे ते पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर आमच्या जीविताक आमच्या कुटुंबाक या समजक तुझे शांती एकवट समाधान देऊन येऊन समजे ये जेसू मग समजे हर एक पिढ्या तुझे एवढं समर्पण देत आहोत समजे हालेलुया प्रॉब्लेम असल्या भाऊ बहिणीच्या एवढा गुण कर समजे तुझ्या शिकवायच्या तुझा आशीर्वाद घाल हर एक भुरगी ह्या वेळार मागण्या करत असताना बरे कर शिकवण बरे मार्क्स करते भुरगी जाऊन दे त्यांचे वाईट सवय असतात तर या भुरग्यांना आपण गुण कर समजे कर्नाटकचे तुझं बेस्ट कर त्यांचे कोण इंटरव्ह्यू येतात त्यांचे इंटरव्ह्यू पास करून व्हिसा प्रॉब्लेम असते व्हिसा मेल्ट मध्ये कर पहिल्या गावात परगावात जी कोण वावरतात सगळ्यांचे तुझा आशीर्वाद घाल त्या परगावात वावरत असताना त्यांना राग समजायचं सांभाळवर समजायचं त्यांना आधारच्या खासदारी जोडी त्यांचे आशीर्वाद घाल त्यांच्या लग्न जीवितांत संतोष समाधान दे शांती देऊन येऊ दे कुटुंबात ह्यावेळा शांती देऊन येऊ दे कुटुंबाचे सगळे निराशपण कष्ट संकष्ट यावेळी जेसू मगान हालेलुया हालेलुया देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये. मोगासो बांधुवे बांधलोय सर्गी सोय भाव तुवे जोडलोय ये तू मोगाच्या आत्म्या भर तू मोग मोच्या काळजा ये तू मोगाच्या आत्म्या ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या
हालेलुया 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 सगळी हात सोडून मौनपणे एकपडे रावात. पवित्रात्मो या सुवातार आसा ह्या वेळार तुमच्या सुत्रांनी जेजू लागी उलयात. सगळे मे सांगाता जेजून शिकेल्या मागणं म्हणूया. आमच्या पासरीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. गायन करूया येत्या व्हडा सक्रामेंताक. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमीन.
संगत आम्ही म्हणूया नमान मरिये समितीचे संगता Santo Deus, antes de vir embora, tu já assistiu Jesus. भगवती मरिये देवाची माई Ama pagkakali na tigar, at tayo chamor na chabalin. Amen. आमेन आमेन तुमकां समीस तांबळो जेजूच्या पुंतळा मोगोसो स्वागत मागता नव्यान चवथो दीस आज आमी आचरण करता. ह्या चवथ्या दिसा पुर्वशान भरलेली मागणी जिवितांत संतोश हाडतात. जिवितांत निराशा भोगतल्यां पासत एका रितीचो बंदपास आसलेल्या पासत विविध रितीच्या कश्टांक वळख जाल्ल्या पासत आज विशेष करून मागता. आनी एमिसाचें बलिदान भेटोवंक आज आमचे मदें आसात मनादे बाप प्रेम प्रकाश
रिदेमत्रिस्त मेळाची आजक आमचे मध्ये आसात अपुरबायचे आराधन करून सुमयेची बेसांवात आणि आमच्या खातीर मागल्यान आनी हांगासर आतां मिसाचें बलिदान ते आमचे खातीर भेटयतात तांकां तूं म्हजो मेस्ताच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच आमचे मध्ये आसात बाप दीपक नरोन आसात, बाप पिटर रेगो आमचे मध्ये आसात आनी ते आमचे बसोत मागतात आनी खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता. हे संदर्भार आज विशेष करून प्रत्येक सावन बसोत मिस भेटयता वारान रोहन डिमेल्लो अबुधाबी, अर्गसान मिस भेटयता विल्सन डिमेल्लो आनी रीना डिकोस्ता तकोडे, अर्गसान मिस भेटयता वियोला फ्रँक कुवेट, बऱ्या भलायकेच्या ते साव बसोत मिस भेटयता हेनरी फर्नांडीस आनी कुटुंब वेलंकानी वडो, जल्मादी साकर गासन मिस भेटयता जेन एनी डिसोजा कार्मेल वडो, देवतीन जुलियाना डिसोजात मिस भेटयता लॉरेन्स आनी क्रिस्टीन डिसोजा मुंबई, अर्गसान मिस भेटयता जॉयलस कार्डोसा बेंगळुरू, अर्गसान मिस भेटयता रॉयस्टन फियोना रोड्रिगेस लग्न जिवीत सुगडास करून देवा अर्गसान मिस भेटयतात वेलंकानी वडो. प्रति साव बसोत मिस भेटयता एलिझाबेथ आनी एडवर्ड पिरेरा वेलंकानी वडो, बऱ्या भलायकेच्या ते साव बसोत मिस भेटयता सुंदराचार्य बिराऊ, अर्गान ते साव बसोत मिस भेटयता फिलिप नेरी सेराओ आनी कुटुंब आयसी कॉलनी मुंबई, लग्न दिसा सुगडास करून देवाक एनिवर्सरी कार्य मिस भेटयता ग्लेन आनी रुबिना कुटिनो मिलर मै वडो, तशेंच अर्गसान मिस भेटयतात एंटनी पिंटो आनी कुटुंब आसुमुसा वडो. हे सर्व बसोत मागया मातसो मिस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतात बसयला सुगडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो. बरवशान बरली मागणी जिवितांत संतोष हाडटा. आम्ही बरवशान बरोवन मागणी करता आसतना कितें जाता, आम्ही मागणी केल्ल्या वेळार आमकां देवाचो पवित्र आत्मो आमचे थंय येता, देवाचो मोग आमचे थंय येता आनी देवाच्या मोगान आमच्या काळीज भरल्या वेळार तो मोग आमचे थंय आसले निरासपण भायर काडटा आनी आमकां संतोषान भरता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून सांत पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अवस्थेवर आमकां म्हणटा तुमच्या जिण्याची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रोंब म्हणून. देवाच्या मोगांत आमच्या जिण्याची बुन्याद आसा तर आमच्या जिण्याची पाळां देवाच्या मोगाचेर रोमून आसात तर आमी पडचे ना, आमी तेदेस्पर जावचे ना, आमी निराश जावचे ना. आमचे सगळे निराशपण देव संतोषान तो बदलतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ह्या वेळार मिसा वेळार आमचे सगळे निराशपण ह्या वेळार देवाक समर्पण देवया. जावं पुरो तुज्या जिवितांत कुटुंबांत कश्ट आसात, पिडा आयल्या, सलवणी आसा, तुमकां कळीत आसा तुमच्या निराशेक कितें कारण जाला म्हणून, ते सगळें ह्या वेळार जेजूक समर्पण देवया. देवाच्या मोगा पासून आमी मागया ह्या वेळार. ह्या मीस आमी भेटयत आसतना आनी ह्या मिसा वेळार जेजू ताच्या उतरा वरवीं आनी उड्या वायना वरवीं आमचे थंय येत आसतना आमचे सगळे निराशपण काडून उडोवन दी आनी आमकां ताच्या मोगान बरोवन दी म्हणून आमी मागया. एकडे बरं आमी केल्ल्या पातकांची दूख धरुया, देवाच्या बक्षाने मागया. सांगाता मागया. हांव पातकी सोबत येता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सोडांस आमकां मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सोपत्वेदा देव आमचे काकुळत करूं आनी आमच्या पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर. महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गी चाराया सर्पद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळकर. तू बापाच्या भुजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या बहु पवित्र नावाक आम्ही मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमचे सोडवण केल्या देखून आम्ही तुका धीन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हण मागता. आमच्या समय तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. साम पावलोन रोमागारां बरयल्या पत्रांतलें वाचप. बावर्ता वरवीं आमी नित्यवंतपण जोडलां आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आतां देवाते शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावासे आमकां वाट वेल्ले जेजू क्रिस्तानस आनी ताचेच उदेशी देवा सवे आमकां वैभव लागतलो म्हणून बोरवोसो धरून उल्हास पावता. तितलेंच न्हय आमच्या कश्ट अणवारांती आमी संतोष पावता. कित्याक कश्ट अणवारां सोंसणिकायेक वाड करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बोरवोसाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बोरवोसो आमकां निराशे करिना. कित्याक आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. देवाचें उतर.
देवाचे गोड उपकार. राष्ट्रा तुझे दायज कर दितलो. राष्ट्रा तुझे दायज कर दितलो. सर्वेस्पराचे फर्मण हांव परगडटा ताणें म्हाका सांगलें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रा तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे आधीन करतलो. राष्ट्रा तुजें दायज कर दितलो. आनी आतां राजानो शाणे जाया, तुमी संवसाराच्या राजकारभार्यानो. 17 साला सर्वस्वराचे बेबी रांदरा, तरतरून ताच्या पांया पडा. भयभक्तीन ताची सेवा करा. राष्ट्रा तुझे दायज कर दितलो. राष्ट्रा तुझे दायज कर दितलो. हालेलुया, हालेलुया. जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सताराची पिडा गुण करीत आसलो. हालेलुया, सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवत्ता. महिमा तुका सौम्या. तेद्वा समर्याची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयिल्ली. जेजून तिजे लागीं विचारलें, म्हाका पिवंक इल्लें उदक दी. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समर्यगन, तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हळ्यार कशें? जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पिवंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजलें जाल्यार तूंच ताजे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दिता आसलो. स्त्रियेन ताका म्हळें, सायबा, तुजे लागीं कोळसो ना, बांय बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें? आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वज जाकोबान. तो तांची भुरगीं बाळां आनी तांची गोरवां प्रास हेंच बांयचें उदक पियेल्लीं. तसल्या पुर्वजा प्रास तूं व्हरतोय कितें? जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो अरी एकलो परत्यान ताणेना, पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणेवचो ना. हांव ताका दितां तें उदक ताजे भितर एक झर जावन सष्णीक जिविताक उमळ वळटलें. ती स्त्री ताजे लागीं म्हणाली, सायबा, दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना.
आनी उदक उडोवंक हांगा येवंक पडचें ना. जेजून तिका म्हळें, वच तुज्या घोवाक आपोण हाडणें. तिणें जाप दिवन म्हळें, म्हाका घोव ना. जेजू तिका म्हणालो, तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें. येदोळच्याक तुका 5 घोव जाले आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्हय. स्त्रियेन ताका म्हळें, साईबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करताले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुजलेमान मात्र आराधन करचें म्हणून सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतर सत म्हण बये. ह्या दोंगरा जावं जेरुजलेमांत जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेणा आसल्यार आराधन करतात, आमी जाल्यार जण आसल्याक आराधन करता. कारण सडवण येवची जुदीव लोकां तावन, पूण खऱ्या आराधनाकांनी अत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतालो. तो येवन जाला म्हळ्यार समा. असलें आराधनाक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. स्त्रियेन ताका म्हळें, क्रिस्त म्हणटा तो मागलो येता म्हूण हांव जाणा. तो येतस सकट संगती आमकां सांगतालो. जेजून म्हळें, हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो. देवाचे पूत तुका क्रिस्ता क्रिस्ताताई प्रितीच्या भावा भयणीनो, फ्रांसांत पॉंट मेन म्हणलो एक गांव आसा. 1871 इस्व्यांत थंय एक घडीत घडलें. प्रशाचे सैन तांणी येदोळूच पॅरीस गांवाचेर आक्रमण करून तें पॅरीस तांचे स्वाधीन केल्लें. आनी आतां प्रशांनी फ्रांसाक वचून तेंचे थोडे गांव तांणी तांचे स्वाधीन केल्ले. आनी आतां नेक्स्ट ह्या प्रशाच्या सैनान पॉंटमेन गांवांक वचून तो गांव स्वाधीन करचें आसलें. आनी तेन्ना त्या लोकांक सगळ्यांक कळ्ळें, येदोळूच तांणी हे सगळे गांव स्वाधीन केल्यात. नेक्स्ट खंडीत जावन आमचो पॉंटमेन गांवय ते स्वाधीन करतले. आमकां बाचावी ना, आमकां जैत मेळचें ना, हें तांकां सारकें कळीत आसलें. कित्याक प्रश्य तितले बळ अदीक जावन आसलें. आनी अशें आसतना सगळो लोक निराश जावन आसलो, कांगाल जावन आसलो, भियोन आसलो पॉंटमेनाचो लोक. आनी तशें आसतना जानेवारीच्या 17व्या तारखेर 4 भुरग्यांक मरी दिश्टी पडली. निळशे गावन नेकेत्रांनी सोबायलेलें निळशे गावन न्हेसून मरी तें तांकां 4 दिश्टी पडली. आनी ही खबर सगळ्या गांवांक प्रसार जाली. आनी गांवचो सगळो लोक थंय सांगाता आयलो. तांणी मागणें करूंक सुरू केलें. सांगाता मेळोन तांणी मरयेचो आदार मागून तांणी मागणें करूंक सुरू केलें. आनी ह्या वेळार ह्या भुरग्यांक मळबारतावन एक संदेश आयलो, वाचूंक आयलो. आनी तो गोल्डन लेटर, भांगराल्या अक्षरांनी बरयलो संदेश. तो अशें आसा, म्हज्या भुरग्यांनो, मागणें करा. देव तुमचे मागणे आनी थोड्याच वेळान आयकतलो. म्हजो पूत जेजू तुमचेर दया दाखयतलो. म्हज्या भुरग्यांनो, मागणें करा. देव तुमचे मागणे आनी थोड्याच वेळान आयकतलो. म्हजो पूत जेजू तुमचेर दया दाखयतलो. हो संदेश पळयत आस गांवच्या लोकांक सगळ्यांक एका तरेचें समाधान आयिल्लें, तांकां धैर्य मेळ्ळें. आनी येदोण म्हणसर निराश जाल्ले, भियेल्ले.
आता ते म्हणूंक लागले प्रत्यक्षाचे सैन आयल्यारी आमी भिवचे नाव, ते सैन आमच्या गेटी मुखार रावल्यारी आमी भिवचे नाव. हे धैर्य तांकां मेळ्ळें आनी हे सांगता मागणे करनासले. थोड्याच दिसांनी प्रशाच्या सैन्याक ताच्या जनरलाक एक ऑर्डर आयिल्लें. ते ताका मेळ्ळें मेसेज जावन आसात, पोंटमेन गांवाक तुमी धाड घालिनाकात, कित्याक आमकां रशियाच्या सैन्याक आमकां फुडें वेचाक एक स्त्री अटकळ जावन आसा. आमच्या हाताक ते आपटूंक मेळना, पूण ती एक स्त्री आमच्या फुडें आसा. आमकां फुडें झुजून वचूंक तिच्या वरवीं जायना, देखून हें झुजूंक आमकां जायना. अशें म्हणून तांकां मेसेज मेळटा आसतना ताणें फ्रांस आनी रशियाच्या सैन्यान एक ओप्पंद केलें. झूज आखेर जालां म्हणून तांणी एक सायन करून ओप्पंद केलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पोंटमेनाची बरवशाचे मरे म्हण तिका आपयतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ह्या लोकांनी कितें केलें? ताणें सांगाता मागणें केलें. निरासपणाच्या वेळार, भियेल्ल्या वेळार, सलोणी तांकां मेळटा म्हण खंडीत जावन आसल्या वेळार सांगाता मेळोन ताणें मागणें केलें आनी मागण्याचो फळ जावन तांकां जैत फावो जालें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मागण्याक सकत आसा भाव भयणीनो, मागण्याक आमकां जैत दिवची सकत आसा. आमचें निरासपण काडून आमचें निरासपण संतोशान बदलची सकत आसा. मागण्याक आमची पिडा गूण करची सकत आसा. मागण्याक आमकां बळ दिवची, पवित्र आत्म्यान भरची ती सकत आसा भाव भयणीनो. सबारपोटी आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, सलवणे आयिल्ल्या वेळार सबारने करची एक मिस्टेक आसा. ते मिस्टेक जावन आसा, म्हज्या जिवितांत पिडा आयल्या, कश्ट आयल्या, देवान म्हाका सांडला, देव म्हजो मोग करना अशें म्हणून देवाचेर रागार जावचें. आनी देवाचेर रागार जावन सबार जाण मागणे रावयतात, मिसाक येवचे रावयतात. मीस नाका, वाडो नाका म्हणून पयस सभेतावन पयस वेतात. थोडे दुसऱ्या देवाचेर सक्तेर पात्योन पयस वेता, देवातावन पयस वेतात. आनी थोड्यांनी तांचे पर्सनल मागणे रावयल्ले आसा, वांजेल वसा रावयल्लो आसा, कोणताच्या तोर्स म्हणचो रावयतात. आनी कितें जाता? कश्ट वेळार आमी देवाचो हात सांडल्यार आमी आनीक चड देदस्पर जातले, हांव निरासपण आनीक चड वाडटलें आनी आमी देदस्पर जावन जीव सयत घेवचे संदर्भ पळयत हांव. तर आमी कितें करूंक जाय? आमकां निरासपण आयल्या वेळार, कश्ट आयल्या वेळार देवाचें उतर आमकां सांगता. कीर्तन चॅप्टर 34 वर्स 5, म्हज्या उपरांत म्हणा, ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळतले, लजेन तुमचे तकली पोंदाक तुमी कधीच घालची नात. ताचेर नदर लाया, तुमचे मुखामळ परजळतले. आमच्या सलवणे वेळार, आमच्या निरासपणा वेळार, आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या पिडे वेळार ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळतले. आमचे निरासपण जेजूचेर नदर लायल्या वेळार, मागणे केल्ल्या वेळार संतोषान बदलतले. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून भाव भयणीनो, आमी समजून घेवंक जाय. कश्ट येतात, पिडा येतात, सलवणे येतात, देव आमच्या तान पयस आसा म्हणून न्हय, त्या वेळार जेजू आमकां आनीक चड लागीं आसा म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. जितले चड आमकां कश्ट, कितले चड आमकां प्रॉब्लेम, तितले चड आमचो देव आमचे लागीं आसा. हो भावार्थ आमकां आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. रोमाकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 5 वर्स 3 ऑनवर्ड्स, म्हज्या उपरांत म्हणा, तितलेंच न्हय
तितलेंच न्हय आमच्या कष्ट अनवरांती आमच्या कश्टांवर आम्ही संतोष पावताव आम्ही संतोष पावता आमच्या कष्ट अनवरांती आमच्या कश्टांवर कितें पावताव आम्ही संतोष कितें पावताव आम्ही संतोष पावता कित्याक कित्याक कष्ट अनवरां कश्टांवर सोसणीकायक वाट करतात सोसणीकाय वाट करतात. सोसणीकाय सोसणीकाय आमची तिरासण पारखूंक पावता आमची तिरासण पारखूंक आणि पावता. तिरासण आणि तिरासण आमच्या बरवशाचे मूळ जावं पावता आमच्या भरवशाचे मूळ जावं असलो पावता. भरवसो असलो भरवसो आमका निराशी करिना आमकां निराशी प्रेज द करिना. लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या उपरांत म्हणा आमच्या कश्टांवरांती आमच्या कश्टांवर आम्ही संतोष पावता आम्ही संतोष पावता. कित्याक कित्याक कष्ट अनवरा कश्टांवर आमका सोसणीकायक आमकां सोसणीकाय वाट करतात वाट करतात. पळया कितलो चड कश्ट येतात आम्ही कष्ट वेळार भावार्थ साणिनाव देवाचे रागार जायनाव आम्ही सोसून व्हरता सोसणीकायचे देणे आमकां मेळटा आम्ही सोसून व्हरता कितले कष्ट तुम्ही तुमच्या जिवितांत सोसून वेला आणि कष्ट आयिल्ल्या वेळार तुम्ही हे सोसून व्हरतना कितें जाता तुमच्या जिवितांत हे दोळूच तुमकां अनुभव जाल्लो आसा आमकां तिरासण मेळटा कष्ट अनवरा सोसणीकाय वाट करतात सोसणीकाय तिरासणेक वाट करता आम्ही धैर्य रावता आमच्या कष्ट वेळार कशें भांगार उज्यांत घालन नितळ करतात तशें आमी आमचे तिरासण पारखूंक पावता आमी नितळ जावं पावता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आमच्या सोसणीकाय वरवीं देव आमची नितळाय पारखिता आमी चड आनी चड पवित्र जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आणि असले तिरासण आमच्या बरवशाचे मोळ सो बरवसो आमकां येता आमच्या कष्ट वेळार सोसणीकाय नासतना सोसणीकाय तिरासणेक वाट दाखयता आसतना आनी हो आमकां बरवशाक कारण जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. कंटिन्यू कर म्हज्या उपरांत कित्याक कित्याक आपले देणे म्हण आपले देणे आमकां म्हणून दिल्ल्या आमकां दिल्ल्या पवित्रात्म्या वरवीं पवित्र आत्म्या वरवीं देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ मापान वतला हालेलुया Hallelujah. हे भोव गरजेचे भावा भयणीनो कित्याक आमचे काळीज कदाळाय देवाच्या मोगान बरोवंक आसूंक जाय पवित्र आत्म्यान बरोवन आसूंक जाय आमच्या जिवितांत देवाचो मोग आमकां आसा तर आमकां कितले कश्ट आयल्या रे कितली पिडा आयल्या रे आमी देवाक धन रावता आमी देवाचो मोग करता देखून देवाक आमी सांडिना हो दैवीक मोग आमकां बरवशाक वाट करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आणि हो बरवसो आमकां येवचो पवित्र आत्म्या वरवीं देखून आमी मागणें करूंक जाय मागणें करता आसतना पवित्र आत्मा आमचे थंय येता मागणें केल्ल्या वेळार देवाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय येता देवाचो मोग आमचे थंय येता आनी हें आमचें निरासपण पयस करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. समार्याची स्त्री ती उदक घेवच्याक बांयसरशी आयिल्ली कोळसो घेवन आयिल्ली कितें आसलें त्या कोळश्यांत रितें आसलें जिवितांत तिचें रितेपण आसलें तिचें तें पाताक आसलें सलवणी आसली तिचें थंय जिवितच नाका म्हणलें चिंताप आसलें सगळें पाताक नेगेटीव हें सगळें चिंताप तिचें तें आसलें आनी जेजू दर्शन आयिल्ली आनी जेजू म्हणटा तूं ह्या बांयसरशी परत परत येताय आनी तान येताय पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचना म्हज्या उपरांत म्हणा पूण हांव दिता पूण हांव दिता तें उदक ते उदक पियेता तो पियेता तो परत्यान परत्यान केदींच ताणें वचना वचना. हांव दिता तें उदक दिता तें उदक. ताचे भितर एक जर जावन ताचे भितर एक जर जावन सास्तीक जिविताक जिविताक उमाळून वेतालें वाळून वेताले म्हणजे आमी जेजू सरशीण येता आसतना देवाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय येता देवाचो मोग आमचे थंय येता आनी तो आमचे थंय रावना आमचे थंय उमाळून तें वळटलें आमकां सस्नाच्या जिविताक आपोवन तें व्हरतलें आमी कोणाक मेळटा सगळ्यांक आमी मोग दिवंक आमी शकतले हांव निरासपण न्ही खंत न्ही आमी मोग वांटून शकतले हांव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण हाका एकच वाट मागणें
मागणें करया. कितलें जाता तितलें चड आमी मागणें सोडवया. कितले कश्ट आमचे थंय येतात तितलें चड आमी मागणें करया. देव आमचें निरासपण संतोशान बदलतलो. आमेन. दोळे दांबात. बरो एक निश्चय करा. जेजू तुजे तान पयस गेल्या रागर जाल्या पूण हांव तुजे सशीन येता. मागणें करून निश्चय करता. एक बरो निर्धार कर. आमी सगळी उबी रावया. देवाच्या पावार्थ दवरून आमी बरवर्षाचे मनशां जावच्याक सगळ्यो आमच्यो गरजो सर्गींच्या बापा थंय आमी समर्पया. मोगाळ बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या भावार्थी जिणेन जिजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेल पंक्त जावं तुजे सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाळोक जिजूच्या पायांतळी आयिल्ल्या सव भक्तिकांची सव मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जिजून दाखयल्ल्या वाटेन चमकूंक कुमोक कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सव पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी येवजनाक आदार दिवच्या सर दानींक सेवा पेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दाराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सोबाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्याक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडे बरं आमच्या सकरचा बसून आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुजो पूत जेजू क्रिस्त जावन आसा आमकां एकलोच बरवसो. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी पवित्र आत्म्याच्या मोगान बरोवन बरवर्षाची मनशां जावंक आमचे सगळें निरासपण संतोशान बदलच्याक तूंच आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. कणिक करून पुरुषां वार घेवची. भोगवास वाईन दाखास बापा दिता.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता आमकां खरेपणी मेळटलें म्हण ताणें उदारमणान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी बेटे जावन ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्वराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सो पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सवकाळी आनी सवथय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवण्याचे सासणीक येवजन उक्तें केलय आनी तो सगळ्या परजनसो उजवाड म्हण दाखयलें. आनंत तुजो पूत आमच्या विनाश सैमान दिश्टीक पडलो, ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमकां आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povi दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे भक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग चवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा,
अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगीन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या एजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव पार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदूतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बरवशान भरले मागणे आमचे जिवीत संतोषान बदलता. देखून जेजून शिकेल्ल्या मागणे आता सांगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुझे उदका कुळतीन सर पातकांत सुठय आनी सर्व आकांतांतली वाठय. कित्याक राजवटकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूट कर. देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढलेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी, संसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या उतरांची म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मगळ बाबणीनो आता पवित्र कुमगाराचो वेळ. ह्या पंथडार पवित्र कुमगार फकत आमी जिबेर मात सेवसो. क्रिस्ताची कुडा नाका. सोम्याच्या जेवणा आमी मुखार सरया, ताचे संगी रावया. सासरी जिणेची आमी खाण सेवया, नोवेची बी घडया. सोम्याच्या
ताच्या जेवणाक आमी मुखार सरया, ताचे संगी रावया. सस्नी जिणेची आमी खाण सेव्या, नवेची बी जोडया. ये सोमिया तू ये, दुर्बोळ्या भिडार ये. पातका काळोख मोसो रावनाय, सत्ता वाटेक म्हाका सनय. ये सोमिया तू ये, दैवीची दातार ये. तुझ्या गोपान म्हाका विठय, सर्गीच्या सुखा पावय. दाखवाली संगी आमी एक जावन रावया, येतेच फळ आमी सोडया. सोमियाच्या मोगात आमी तीर जावन रावया, जिणी सुजान जय जोडया. ये सोमिया तू ये, दुर्बोळ्या भिडार ये. पातका काळोख मोसो रावणाय, सत्ता वाटेन म्हाका सनय. ये सोमिया तू ये, दैवीची दातार ये. तुझ्या गोपान म्हाका लिपय, सर्गीच्या सुखा पावय. प्रार्थया. प्रीतिवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलय. हे तुझे मोगाचे येवजण पासत हो दिनवसनस यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटपलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशा पावय म्हण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर, आनी मरतना तेंच नांव विश्वासून विसारूंक सर्गार तुका ससनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांव वी. बसया. मोगाळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक बाळो जेजूच्या पुंतळा मोगोसो स्वागत मागता. नोवेनाचे दीस सुरू जाल्यात. फाटल्या 2 तारीखेतावन आज नोवेनाचो 4थो दीस न्ही. कळनासतना तुमी नोवेना घेतात. जायते राटावळ आसा, जायतें काम आसा, पुरसत ना जाल्यार पुरसत करून तुमी इतल्या संख्यान हे नोवेना घेतात. नोवेना घेतात. तुमकां शाबासकी शाबासकी. 4थ्या दिसाचें नोवेन आज एक संपता आसतना आनी उरलीं 5 दिसांची नोवेना आसात. देखून आज सोमार शनिवार पर्यंत हांगासर सकाळीं 10:15 वरां दैवी काकुळसो तेर्स
10:10 वरां सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरां मिसाचें बलिदान आनी उपरांत 9 पवित्राची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण अशें पुरवां शनिवार पर्यंत हांगासर आसतलें. विविध याजक हांगासर येवन ह्या नोवेनाची मिसां चलोवन व्हरतले. फाल्यांचो दीस मंगळार 6 तारीख आनी फाल्यांच्या दिसा मागण्याचें जिवीत देव आपोवण्याक प्रेरण जाता. मागण्याचें जिवीत देव आपोवण्याक प्रेरण जाता म्हणल्या विशीं आमी नियाळटा आनी देव आपोवण्या पासत विशेश करून मागता. देव आपोवण्या पासत मागण्यार आसतना मोरयेक बरी खबर आयिल्ली न्ही गे. मागण्यार आसतना जायतें बरेंपण जाता. मागण्यार आसतना जाकारेक गाब्रियल दूद दिश्टी पडोवन न्ही गे बरी खबर दिल्ली, जुवांच्या जल्माची बरी खबर. तशें आसतना मागण्याचें जिवीत देव आपोवण्याक प्रेरण जाता म्हणल्या विशीं फाल्यांचो नियाळ आसतलो आनी फाल्यांची दिवसुती चलोवन व्हरतात मानादी बाब विन्सन डिसोजा विगार संपेगे फिरगजीचो येवन हे फाल्यांची दिवस्तुती चलोवन व्हरतात. ह्या संदर्भार व्हड संख्येन येवन ह्या मागण्या आराधनान वांटेली सावंक तुमकां आपोवणी दिता. हेरांय आसा तर पुरसोत आसा तर तांकांय आपोवन हाडा आनी सोमयाच्या बेसांवांत तांकांय तुमी भागीदार करा म्हूण तुमचे लागीं विनंती आसा. येवच्या आयतारा दिसा ह्या पुंतळाची वार्षिक महापरब आमी आचरण करता. ह्या परबेक तयार जावन येदोळूस नोवेनां आमी आरंभ केल्लीं आसात. देखून ह्या परबेच्या मिसाक परवां आयतारा सकाळीं 10 वरार इंग्लीश भाशेन मीस आसा. कॉलेजीच्या भुरग्यां खातीर आळवास भुरग्यां खातीर इंग्लीश भाशेन मीस आसा. संजेर 5 वरार फेस्ताचें दबाजीक परबेचें मीस मैसूरचे गोवळी बाप अदीक मनादी दोतोर फ्रांसीस राव हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. आनी ह्या संभ्रमी मिसाक तुमकां कोणाक मिसां दिवंक आसात तुमी दिवयेत. तशेंच कोणाक मुद्दम दिवंक आसा वेळार गळाय करिनासतना वेळार तुमी दिया. फेस्ता वरतीं जायतो खर्च आसा. उक्त्या मैदानार ह्या फेस्ताचो दाबाजो आमी चलयता. नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच फेस्ताच्या दिसा सर्व लोकांक आमी जेवणाची मांडावळ करता. तशेंच जाल्ल्यान जायतो खर्च आसा. उदारपणी कुमोग करूंक तुमकां आपोवणी दिता. जेवणा बाबतीं तशेंच लायटिंग्स सावंड्स बँड तशेंच चेरां कदेलां आनी इत्यादी जायती मांडावळ करूंक आसा. देखून उदारपणी कुमोग करन ह्या फेस्ताक सांगात दिवंक आदार दिवंक तुमकां आपोवणी दिता. तशेंच पिरजेंत रावन कुमोग आदार दिवंकय तुमकां आपोवणी दिता. सादी पिरजेंत रुपये 5,000, फेस्त पिरजेंत रुपये 10,000, प्रधान पिरजेंत रुपये 25,000 दिवन वत्त्या बापान आदार दिवंकय तुमकां आपोवणी दिता. ह्या संदर्भार बाळुका जेजून तुमचे थंय जायतीं आजापां केल्यान आशिर्वादां गेल्यान तसो रूपकार जावन दबाजी रितीन रूपकार आठवणीची परब वर्सान वर्स आमी आचरण करता. देखून तशें रूपकारपण जावन पल्ली फुलाची पाकळी दिवन ह्या फेस्ता बाबतीं आदार दिवंक तुमकां आपोवणी दिता. मोगाच्या बाबडीनो आयच्या मिसाची देवस्तुती अपुरबायन चलोवन व्हेल्ली आसा आनी आराधन करून मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी देवाचे उतराची परगटणी करून निराशी जाल्ल्यांच्या जिवितांत मागण्याचो आदार खंडीत वर्तो जावं पावता म्हणले विशीं अपुरबायेचो नियाळ दिवन मोरयेमायेचो दखलो दिवन आज आमकां हें मिसाचें बलिदान भेटयलां. आराधन चलोवन व्हेलां. मनादी बाप प्रेम प्रकाश प्रस्तुत ते सावयरापुरा फिरगजींत वस्ती करून आसात. रिदम तेरेस्त मेळाची याजक अपुरबायन तांणी देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली आसा. पद तुमचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पदरापाक एक ताळयो पेटोवन अभिनंदन पटोवया. तशेंच आमकां सदांच ह्या दिसांनी वत्त्या पासून आदार दिवन कुमो करीत आसात कुमसारांक आनी इतर संख्येंत मनादी बाब दीपक नरोना तशेंच बाब पिटर रेगो तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हर एका दिसा हांगासर कुमसारां आसात. सकाळीं 9:30 तावन 11 वरां पर्यंत याजक कुमसारां बसतात. सुटावे कुमसार जावं तुमकां अवकाश आसा. तशेंच आयची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली आसा कार्मेल वाड्याकारांनी. तांणी रांदपाकी कुमो केल्ली आसा. देवस्तुती चलोवन व्हेल्ली आसा. सर्व कार्मेल वाड्याकारांक उरकाराक प्रतिनिधींक वाड्याकारांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. तशेंच आयचे
अपुर्बाचे संगीत दिवन आमकां मागोवंक मोकेल्ले आसात. भाऊ क्लिफर्ड डिसोजा तुजो एकाळजंतन उपकार बावडता, तुका देव बरें करूं. तशेंच तांकां सांगात दिल्ली आमची कोयराची अपुर्बायाची गायन करची आसात. स्त्रिया तुमकां एकाळजंतन देव बरें करूं. मालवी तुकाय देव बरें करूं. आनी आमची सिस्टर आमकां केदाळाई हांगासर साक्रिस्तीची सेवा करून आमकां आदार दितात. माउंट रोजरी सिस्टरां सकाळचो काळजांतान उपकार बावडता, देव बरें करून म्हणटा. मेबल आनी सांगाती सिस्टरांचो. तशेंच आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून लाईव्ह प्रसार करच्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल ताचो प्रबंधक मनेस्त अनुपम आनी अविनाश फर्नांडीस तांचो काळजांतान उपकार बावडता. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा मिसलेन्स जेवण आसा, थंयसर स्टॉल उक्तें आसा, स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजर केल्ले मीठ तेल कोंता बेंजऱ्यो आसात. आमच्या आत्मीय झुजा बिरो झुजोवंक जंय जोडूंक ह्यो वस्तू आदार दिता, त्यो वस्तू वापरूंक उलो दिता. कोणा दैवीक वखदां आसा, डिवायन मेडिसीन, आयुर्वेदीक, गांठीदुखी, गॅस्ट्रीक पिडे, आस्थमा पिडे, भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेला ऑफिसान मेळटात, स्टॉलान मेळटात. थंयसर तुमी ती घेवची आनी ताचो फायदो जोडचो. भुरग्यां पिडेच्यो कुडयो मुगदोल्ल्यो आसल्यो, जायतीं जाणां येतालीं, पूण तो आतां आयल्यात. तुमी त्यो घेवन ताचो फायदो जोडचो. तशेंच ह्या संदर्भार तुमकां मिसां ते सांव दिवंक आसा तर ऑफिसान दिया आनी म्हजे लागीं दिवेत, नातर स्टॉलान थंयसर दिवेत. ते सांव तुमी ह्या बॉक्सान घालयेत. आमी तुमच्या बसत विशेश करून ह्या संदर्भार मागता. आयच्या दिसा आमकां लायव्ह स्ट्रीम करूंक आदार दिल्ले आसात. रिशेल आनी रियाना पिरेरा कुवेट, रिशेल आनी रियाना पिरेरा कुवेट तांचो काळजांतान उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. आयच्या दिसा आमकां जेवणाक प्रायोजक जावन कुमो केल्ले आसात. ग्लेन आनी रुबिना कुटिनो मिलार मायवाडो तांच्या काजराच्या लग्नाच्या एनिवर्सरी संदर्भार तांचोय काळजांतान उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आसात की नात म्हण चिंता ती नात म्हणटाली तांचे आसात की आसा जाल्यार मुखार येवन वातोर येत नात. तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भक्तीन मिसांत वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तां परत देव बरें करूं म्हणटा. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. आयच्या दिसा आमच्या फिरगजीन मरण जालां. नवीना डिसोजा आसुमसां वाडो, प्राय 51 वर्स. आयच्या दिसा सकाळी ती देवार्थीन जाल्या. तिच्या मरणाची रीत आज सांजेर 4 वरार इगर्जेंत आसतली. घरांनी इगर्जेंत सांजेर 4 वरार डायरेक्ट मरण इगर्जेक येतले. इगर्जेंत जावन सिमिस्त्रेक येतले. देखून तिच्या आत्म्या खातीर मागोवंक विनंती करता. साध्य जाल्ल्यानी वाड्या घरांनी मरणाक येवचें. नवेनाक इथे जावया. नवेनाचें गीत गावचें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आयक आमचे मागणे. ल्हान भुरग्यां सांगात रावचो म्हजो संतोष म्हणटा समी. तो मनशान युस्त जावन जिलो सर तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिडा गुण दैवी वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेडारान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतून मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळू म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. एक बोर आमी बसया. हांगासर जायतीं तेसांव आसात आनी विशेश करून हे तेसांवा खातीर आमी मागता आसतना जर तर तुमची तेसांव आसा जाल्यार हे तेसांवा सांगता तुमी तुमची तेसांव करची आनी एकामेका खातीर आमी मागया. 25 वर्सां बरी भलायकी फोव जावं, एकल्या विसा रिन्युवल जावंक, एकल्या कॅनडाची PR मेळोवंक मागोवंक विनंती केल्या. तशेंच तिचे बसून विशेष करून मागया. 1 म्हयनो मात उरला. एका म्हयन्यान ताका PR मेळचे बसून विशेष करून आमी सर्व मागया. 10 जाणां बरें काम फावो जावंक, 16 जाणांक बरी विजा मेळोवंक, 5 जाणां बरो घर जागो फावो जावंक, 16 जाणांची जावंक, 10 जाणांक काम केल्लो सांबाळ बेगीन फाटी मेळोवंक. कुंदापूर सकलो भाऊ बोरवेल काडते आसा त्या बोरवेलांत बरें उदक फावो जावच्या खातीर मागोवंक विनंती. एकल्याची ब्रेन स्ट्रोक तांव गूण जावंक, एकल्या 5 म्हयन्याच्या भुरग्याक बरी भलायकी फावो जावंक,
पांजरां कोर्ट केस बेगीनच तीर्मान जावंक एकल्याची गुमटेची चिरेची तकलेची दुखून जावं एकल्याच्या फाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दुखून जावं एकल्याच्या कुणेती गॅस्ट्रिकाची पिडा गुण जावं एका कुटुंबांत शांती समाधान रास जावं एका कुटुंबांत परगांवाच्या संध्यांक मान भद्रती आनी तांकां जिवीत नंदन जावं एकल्याचे अमलपणी सोडून बरे जिवीत जिवंक कुरपा वेळो एकल्याच्या कृषीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक एकल्याच्या कृषीचेर लागलेली कीड आनी कुरवायेचे समस्ये परिहार जावं एकल्याच्या बोरवेलांत बरें उदक फौज जावं एकल्या रीण दिल्ले पयशे ते पाटी मेळोवं एकल्यान दिता म्हणून बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक तेका जाणा तकली पडोवप मायग्रेन गुण जावंक एका चलयेचे स्ट्रेस उणें जावंक नेगेटिविटी एनर्जी पयस सरोवंक पॉझिटिविटी एनर्जी रुता करूंक जिवितांत फुडें येवंक आनी धैर्यान आपलें जिवीत घट्ट बांदून हाडूंक MBBS शिकतले तरणाट्याक शिकोवंक जाणवाय किन्यान फवोस जावन जिवीत नंदन जावंक तेका जावन अती धरले सगळीं कामां शबित्यान पंथा पळोवंक 5 जाणांची कोर्ट केस बेगीनच तीर्मान जावंक 10 जाणांचे मायग्रेन ती विडा गुण जावंक 15 जाणां बरी सैरीक फवोस जावंक 5 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फवोस जावंक 2 जाणांक आंगार असलो हुलोप 2 गुण जावंक मस्सी गुण जावंक तेका जाणांची किडनीची पिडा गुण जावंक 16 जाणां तरातरांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक तेका जाणांची एलर्जी पिडा गुण जावंक तशेंच 10 जाणां बरी सैरीक फवोस जावंक 15 जाणांक मगलेले सगळे तरातरांचे बेसांव फवोस जावच्याक मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांचे संगत आमची इरादी कोंत्या आमची तेसांवां सोम्या मुखार दवरया आनी आमकांय सोम्या मुखार समर्पण दिवया आनी ती घालया ही आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सोम्या मुखार आमी दवरून समर्पण दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अगळप तुका सोम्या जेजू अरदां तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 आतां बरें हालेलुया 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 उला मारा बवरता उला मारा भरवशा उला मारा आमचो सोमी आमचे मध्ये आसा आमच्या काळजाचे अत्रेक तू जाणा आमची मोतीची चिंतना तू जाणा विश्वासान मागतल्याची मागणी ऐकता आमची मागणी बवरता सोमी मुखार आमी दवरया सोम्या जेजू जैती भक्तिका हे पुंतळा घेतात भरवशा दवरून येतात तू एक आशीर्वाद तुझो आशीर्वाद मागून येतात भलायकेचो आशीर्वाद सेरिकेचो आशीर्वाद भुरग्याच्या देण्याचो आशीर्वाद कामाचो आशीर्वाद विजाचो आशीर्वाद मोतीच्या समाधानाचो आशीर्वाद तरातराचे आशीर्वाद मागून येवचे सगळ्या परजेचेर तुझो आशीर्वाद घाल सगळ्या भक्तिकाचे तुझो आशीर्वाद घाल माध्यम मुखांत रंगासर नव्यान करता ते सगळे भक्तिकाचे तुझो आशीर्वाद घाल वळख कळ नसताना वडा पात्यने मागता सोम्या तांचे तुझो आशीर्वाद घाल तुझी गुणकची सगळ्यात लाभय कृपा लाभय आशीर्वाद लाभय आणि बेसमानी बर सोम्या मागलेले सगळे तांकां भोव कर तुका साध्य म्हणलं केंचे ना तुका सरसंगती साध्य तुझो विश्वास दोन मागतल्याचे मागणी ऐकत आहे हे सगळ्या भक्तिकाचे मागणी ऐकून सोम्या हालेलुया 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 सर्व साधीता सर्व साधीता सगळी सगळं स्माका सोडवून दारा हांव समर्पिता सगळी संगता हे बघे वंजीचो बळका तुझी सरपदवीच्या भितर उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कळलो आसता तुका बातेन उलो मारतल्या सकळांक बेन आयक तुजे बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजे कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकदी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताल्यां पडोवन दिवं नाका फोन वयतन ते आमकां निवार आनी देव सपूत मनीस जालो आनी देव सपूत मनीस जालो आनी देव सपूत मनीस जालो नमान मरी पेंबरले येशू तुजे संगत आस्त्रे आमी दातून सुदेन सदवी पॉजिटिव्ह चेंजेस जावं भगवती मरिये देवाचे माये आमा बापांगा ते विनंती कर आता आमच्या मनाच्या कळे नमान मरी पेंबरले येशू तुजे संगत आस्त्रे आमी दातून सुदेन सदवी पॉजिटिव्ह चेंजेस जावं भगवती मरिये देवाचे माये आमा बापांगा ते विनंती कर आता आमच्या मनाच्या कळे नमान मरी पेंबरले येशू तुजे संगत आस्त्रे आमी दातून सुदेन सदवी पॉजिटिव्ह चेंजेस जावं भगवती मरिये देवाचे माये आमा बापांगा ते विनंती कर आता आमच्या मनाच्या कळे आणि देव सपोत मनीस जालो आमच्या मध्ये जियलो आणि देव सपोत मनीस जालो आमच्या मध्ये आणि देव सपोत मनीस जालो आमच्या मध्ये जियलो महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आदी तसे आता आणि सदा महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या
आत्म्या आदी तशी आता आणि महिमा सदा. बाबा आणि पितानी पवित्र आत्म्या तशी आदी तशी आता आणि सदा. जिस बळकाम चिरबे साऊंगले ऐकमचे जिस मागणे. बळकाम चिरबे साऊंगले जिस बळकाम चिरबे साऊंगले सगळी संगत माग्या हे जेजू तुवें सांगलाय मगानी तुम्ही घेतल्यात सुदानी तुमका मेळटले आणि बड्यानी तुमका उक्ते जातले तुझे भू बघिवून ती माये मरियेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बळयता सोपता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळशें कर. एक बरदोडे तांपी आमचे घर खासगी गरजांखातीर आमच्या वैयक्तीक गरजांखातीर आमच्या कुडीच्या बऱ्या भलायके बसूत आमच्या घरा बसूत आमच्या घरांनी घराण्या बसूत आमी मागया. सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुम्ही मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. तुजे भोव भगिवंती माये मरेच्या मजतीन हांव कलतेपणी आनी ती करचें तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका फावो कर. मागीर आमी आज तरातराच्या डिप्रेशना वळख सावन मतीचे पिडे वळख सावन हायपर टेन्शन डिप्रेशन आसून खस्तेतेल्या मतीचे नासमाधान भोगतल्या न्हीद पडा नातलेल्या सर भाव भयणी खातीर आमी मागया. सगळी संगत मागया हे जेजू तुवें सांगलाय सर्गानी संसारात म्हजे उतरास रशिनान तुजे भोव भगिवंती माये मरेच्या मजतीन हांवें मागचें तें लाभतलें म्हूण म्हाका खंडीत भरवसो आसा. मागया ह्या पुंतळा घेवच्या हरिका भक्ती खातीर मागया तरातराचो आशिर्वाद मागून आशिर्वाद जाल्ल्या सोम्या सरशी आशिर्वाद असो भंडार जावन आसच्या आमच्या बळका जेजू सरशी हांगासर तरे हरी एकल्या भक्तिकांक सोमेचो आशिर्वाद हो जावं दी. भलायकेचो आशिर्वाद समाधान आशिर्वाद विजाचो आशिर्वाद कामाचो आशिर्वाद बरे सैरिकेचो आशिर्वाद भुरग्याच्या देण्याचो आशिर्वाद तरातराचो आशिर्वाद हर एकल्या भाऊ जायशे विशेष करून ह्या संदर्भात मागया. सगळी आमची मागणी सकता गुंतून बळका जेजू समर्पण कर म्हणया. हे जपछा जेजू बळका कधीने बेसारान भरुले आमच्या काळजांचे एका कोटी ती दिसत घाल म्हूण तुझे मुखार सुख पडून आमी मागता. तुजितले बिरमोतीन भरुले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार सोंदी नित्य अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमचे वयले सर कस निरासपण तुजी कुमकांनी बसवण आमकां धाड आणि बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका बरनोच्या सदां सर्वता आमेन. मगर बापणी नो बळका जेजूच्या या मजतीन आनी आशिर्वादान जायत्या जाणां जायते बरें फोव जाला. कालच्या दिसा आमचे भयणीक एक साक्ष दिल्ली आसा न्ही गे हां आनी आज एक भयण आयिल्ली साक्ष दिवंक तिच्या कुटुंबांतल्या एका चलयेक एका स्त्रीयेक भुरग्यांचें दिणें नातलें आनी ह्या संदर्भार तिणें हांगासर नवें केलें आनी बळका जेजूचो कृपा आशिर्वाद मागलो. सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर आनी बरा आनी जायते वर्सां भुरगें नातलेलें तेका आतां ती गर्भेस्त आसा. ह्या बसोत ती एक साक्ष दिवंक आयल्या त्या बसोत देवाक आमी अर्गां दिवया. आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या नव्या मुखांतर आराधना मुखांतर सोमयान जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां. ओके देखून तुमकां बरेंपण केलां आसा जाल्यार एक दोन शब्द एक दोन वाक्यांनी कॅमेरा मुखार तुमी सांगिचे मागीर कळ्ळें गे कोणें तुवें आनी आज कोण थंय आयिल्ली तांणी बरा थंय बाळू जेजूचें पुनशेत आसा पळय थंय कॅमेरामॅन रावतात. तुम्ही दोन वाक्यांनी सांगल्या जाल्यार तुम्ही मात कोणी कन्नड भाशे संगीत कोंकणी भाशे संगीत इंग्लीश भाशे संगीत ते रेकॉर्ड करतात आणि एक रील घालून ते सगळं फायज करतात तर कळटा. सोमयान जेजून मात करनी 10 जाणां कोटकारांक सोमयान गुण केले न्ही. एकलो मात गाजयत गेलो एकलो मात आमकां सगळ्यांक सोमयान मस्त बरेंपण केलां. आमी हेरांक सांगिल्ल्यांत कितें जाता तुका आनीकय चड बरेंपण लाभता मात्र न्ही आनी एकलो आयकलो मनीस आहा पळय तो येवन तें बरेंपण घेता देखून आमी स्वार्थी जाय नजो देखून भिये नाकात कांय टेन्शन करनाका. मायका मुखार कॅमेरा मुखार रावा तुमकां मायक सिरकयतात थंय उलया आनी तुमी एक साक्ष दिया. साक्ष
तुम्ही साक्ष दिल्ल्यांत सोम्याचें नांव अदीक वर्तें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देखून आज एक दोगा तेगा जाणां सोगा जाणां वसा तें सर आनी भाऊ तुमकां कुमो करतात आनी तुमी आज म्हणनी फाल्यां जाल्यार तशें तुमी फाल्यां तयार करणे या परवां येया कोणी जाता तुमी येया आनी साक्ष सांगा आनी खंडीत दादले मनीस स्त्रियो आनी कितें आसात युवा जाणां भुरगीं आसात तुमी सांगा आनी खंडीत जायते बरेंपण जोडूंक तुमकां साथ दिता. बरीं कामां मेळ्ळ्यांत भुरग्यांचे देणे मेळना सैरीक मेळ्ळ्या आनी जायते बरेंपण जालां हें सगळें तुमी सांगा आनी खंडीत आनी चड बरेंपण तुमच्या जिवितांत जातलें. हांगासर पळया 5 जाणां बरें काम फावो जालां 10 जाणांक बरी सैरीक फावो जाल्या 20 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्या 5 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जालां 5 जाणांक घरांत समाधान लाभलां एकल्याच्या गुमटेची सिरी दुखून जाल्या एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीची बरीची दुखुणी जाल्या एकल्याच्या कुडींची गॅस्ट्रिकाची पिडवणी जाल्या एका कुटुंबांत शांती समृद्धी रास जाल्या भुरगांत असल्या कामांत भद्रती फावो जाल्या एकल्या रीण फारीक करून कुरपा मेळ्ळ्या एका जाणांची मायग्रेन गुण जाला एकल्याच्या चलयेचे स्ट्रेस उणे जाल्यात नेगेटिविटी एनर्जी पयस सरल्यात एकल्या MBBS शिकतले बरी शिकोवंक कुरपा आदार मेळ्ळा तेका जाणां हातीर धरलीं सगळीं कामां शबित्यान पंथा पावल्यांत एकल्या कृषीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभला एका बोरवेलाचेर भरपूर आशिर्वाद लाभला एकल्या हातीर धरलीं सगळीं काम शबित्यान पंथा पावलां 5 जाणांचे एलर्जी पिडा गुण जाल्या तशेंच 40 जाणांक लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दितात तांच्या सांगात आमच्या अर्गां गोंठया आमी अर्गांक दिवया सोम्याक साक्ष दिवया आनी खंडीत सोम्याचें नांव प्रकट जाता हे संदर्भात बरल्या काळजान सोम्या अर्गां जावन अर्गां मागणें म्हणया. ए भोवतार बाळू जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता तूं आमकां दया केल्या तेवढ्या उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकूळ आमी वर्णीत येयल्या तूं जावन आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी फातींनी आमी तुजेर दवरता तुज्या अजापाच्या म्हाज्या मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजे कडांतले दैवी मजा जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन. आनी नाका तें आनी नाका सोम्याचें नांव आमचो आदार सर्वेस्प तुमचे सोम्या दयेन आयक आमचें मागणें सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं सर्व दयाळ्यान मोगान भरले देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गुण करचे सगत पिडेस कुडी लाभोंक कस भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुज्या सर भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातराच्या पिडेनी कश्ट दिल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांच्या मोतीची आनी कुडीची सर दुख तांचे तान पयस कर तुज्या पुता बाळूजीच्या कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय अशें हांगा तांणी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सासनाचे जिवी जोडू तांकां आदार जावं हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी प्रीतिमय ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मकल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवय जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आनी सपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां आशिर्वादाने भरूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. उबी रावया. मोकळ भोवणीनो भक्तीने आमी सांग वाटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता. परत येवच्या फाल्यां सकाळीं आमी सांगाता परत मेळया आनी विशेष करून देवापणे बसोत आमी मागया आम्हा समेस्तां बसोत मागया आमच्या कुटुंबा बसोत आमी मागया आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तशें तांकां सांगात दिले समेस्तांचो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार करूंक दान दिवन कुमो केले समेस्त दानींचे तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या दानाचो आनी वावणटीचो बरें स्टेज मोपान तांकां फाटीं मेळसो कर हें जेवण जेवतले आमी हर एकल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी लाभता त्याच मोपान कुडीच्या वडावडीके कणू जेवण उपकारता
त्या बापान आत्मीक वडावळीच्या कणा खातीर वावरूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जे तरास करता हे ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मगळ बाबडीनो आतां पवित्राची मागणी आसतली. एकलो याजक थंयसर मदें रावता आनी एकलो याजक हांगासर मुखार आलते मुखार रावन पवित्राची मागणी करतात. भक्तीन तुमी सोर येता सोरी करच्या विभाड करच्या जिमशी मारच्या जेसू आयला जिवी दिवच्या भरून तुमच्या माफात जिवी दिवच्या तुये जेसू सरशी तुका जेसू आपोन आसा तुझे नाव ताळवेर घेऊन तुका जेसू आपोन आसा. तू चलता चल राहों में बढ़ता चल यीशु तेरे साथ है